दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दिव्यवाणी लायव्ह प्रोग्रामांत देवाच्या उत्सव विशयांत सर्तीक समजून कणयोंक देवाचें उतर परगट करूंक देवाचे महिमे खातीर जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान हांव तुमच्या मुखार उबो आसां. उरतो संतोशाचो दीस म्हज्या मोगाच्या न्हू, कित्याक कोण देवाचें उतर आयकून तें उतर पाळूंक प्रयत्न करता देवाच्या उत्सवा प्रमाणे तीं बागी जावन आसा. आज मनुष्य जिवितांत सडावो जावन आमी पळयता सकाळांक कश्ट आसात, मुश्ट लोक उण्यापण भोगते आसा, पूण सगळे आमच्या समस्यांक देवाचें उतारस एक व्हडलें पर्याय जावन आसा. आमी जाणो बीग आसा करतलो बिगाक सावी करता, आनी खंयचीय बीग आज सावी नासतना बीग ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. त्या देखून आज आमी समजून काणगेचे आमी कश्ट आसूंक पुरो, निराशवण भोगता जावंक पुरो, पूण आज देवाचें उतर आयकत आसतना तुमच्या जिवितांत अशा सबार सवालांक जबाब मेळचे अवकाश आसा. खंडीत जावन जबाब मेळटलीच, पूण म्हाका आनी तुका देवाच्या उत्सवाचेर पातयेनी आसूं जाय. देवाचें उतर आमी स्विकार करूंक आयतें जाय. आमची खाण जाय देवाच्या हाताक आमी समर्पण दी जाय. एक घडी आमी मागणें करया. मोगळा जेजू, म्हजें काळीज ह्या घडये तुका समर्पण हांव दितां. ह्या घडये देवाचें उतर आयकूंक तुवें म्हाका फावो केलाय. ही वेळ घडी बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान तुवें म्हाका फावो केलाय म्हूण हांव तेर पातयेतां. ह्या घडया भोवान दिवचें तें देवाचें उतर हांवें आयकत आसतना म्हज्या जिवितांत परिवर्तन जावं दी, आनी हर एक उतर म्हज्या जिवितांत काम करूं दी, आनी म्हजें काळीज देवाचें उतर स्विकार करूंक तें रुपीत जावं दी. ह्या मुखांच म्हज्या जिवितांत बरो प्रतिफळ हांवें जोडूंक आनी सम्याच्या नांवान हांवें म्हज्या जिवितांत बरें पीक दिवंक. गुड एंड सम्या तुमचो म्हाका फावो कर. देवाच्या पवित्र आत्म्या हर एक उतर समजून कणयोंक म्हाका तुजो आदार तूं दी. हें मागतां बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र आनी महिमेवंत नांवान. आमेन. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दिव्यवाणी लायव्ह प्रोग्रामा मुखांत साबार जाणांक तुमकां आशिर्वाद मेळ्ळा म्हूण हांव पातयेतां. वरत्या मोगान हें कुटाम देवाचें उतर परगट करन आसा, आनी तांचो उद्देश तो जावन आसा. एकच एक उद्देश देवाचें रास परगट करी जाय. लोकांनी सैतानाच्या बांदपासतावन भायर ये जाय. नवें जिवीत हर एकल्यान आपणें जाय. बरें जिवीत आमी ह्या मुखांत सम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगळ्या संवसारार देवाच्या राजाक आमी साक्ष दी जाय. हें ताचें वर्त येवजन आज तुमकां आपयलां. हें देवाचें उतर आयकूंक आनी हांव संतोश पावतां देवाचें उतर परगट करूंक ही वेळ घडी देवान म्हाका फावो केल्ल्या खातीर. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक साथ दिवचें कितेंच ना म्हणून लुकाचो अध्याय 1 वळ 37 लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 आमी वाचता. खंडीत जावन देवाक साथ दिवचें कितेंच ना. आमचें तें कितलेंय उणेपण आसूंक पुरो, हांव कितलोय व्हडलो पातकी जावंक पुरो, पूण ज्या घडी देवाचें उतर हांव खऱ्या काळजान आयकतां आनी ज्या घडी म्हज्या काळजांत एक बरें मोन आसता, वय म्हजें जिवीत बदल जाय, हांवें देवा खातीर जीय जाय म्हणून जर तर हांव निर्धार काडून घेता तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमच्या जिवितांत बदलवण जाता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळयात तुमी पयत पुस्तकांत सावला विशयांत. साऊल एक पदवेदार मनीस म्हणयात. अधिकारान तो आसलो, अधिकार ताच्या हातांत आसलो. वय साबार जाणांक ताणें कश्टिल्लें. कोणाक कश्टिल्लें? सम्याची पाटलाव करतल्या साबारांक. सिसांक जावंक पुरो, सम्याचो पाटलाव करतल्यांक जावंक पुरो, सगळ्यांक ताणें कश्टिल्लें. मस्त उपाद्य दिले, तांकां नाश करूंक पर्यंत ताणें प्रयत्न केलें. पूण ज्या घडये देवाचें येवजण तें आसलें,
साऊलाच्या जिवितान परिवर्तन जायचे म्हणून अरे गोड्यार वेत असताना ताजेसो संसार आसता असताना देवाची योजना प्रमाणे गोड्यार तो सकला पडलो, कुरडो जालो, नवी दिस्त ताका आयली. आनी हांव सांगूंक तुमकां अपेक्षिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, केवळ ताका कुडीची दिस्त आयिल्ली न्ही, आत्मीक दिस्त आयिल्ली. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आत्मीक दिस्त येयली. आज संसार पळयत आसतना आमी संसाराचें सूख पळयता, संसाराची केस्तांव पळयता जावंक पुरो. संसाराचे तात्कालीक सुखाक आमी वळख जावन ताजे बरी आमी जाय ह्या संवसारांत आमी वटलो मनीस जाय म्हणून म्हजें तुजें जिवीत वय जाल्यार आज पाऊल कितें सांगता, तस्सो तो साऊल ताच्या पत्रांत आमी वाचचे तर पाऊलान कोरिंथीयांक बरयल्लें पयलें पत्र 2 अध्याय 2 वाक्य 1 Corinthians chapter 2 verse 2 तो सांगता, म्हज्या जिवितांत एकच एक उद्देश. म्हजें जिवीत फाटलें जिवीत हांव चिंता आसतना म्हाका दिसता हांवें जिवितांत केल्लें वच तें म्हजें मेळ्ळेपण, म्हजें खोटेपण. आतां तो सांगता हांवें जिवचें जाल्यार क्रिस्ता खातीर. आनी ह्या संवसारांत क्रिस्त म्हाका जिवितांत म्हाका वरतें दायज. आनी क्रिस्ताक सोडून दुसरें म्हाका कितेंच नाका. आज उतार म्हाका आनी तुका सांगूंक साद आसा गी म्हज्या मोगाचें न्हू. आमी हें उतार सांगेत गी. ह्या संवसारांत इतलें कॉम्पिटिशन आसा, संवसारांत इतले स्पोर्ट्स आसात आनी एकामेका मोसोरी तितलो आसा. एकामेका आमी सांगता तुवें ताजे पास मुखार जाय, तुवें नंबर 1 जाय. वय आमच्या मतींत एका रितीचो हट गर्व आसता, एक चॅलेंज म्हणून आमी चिंता. हे चॅलेंज आमी स्विकार करता आसतना आमी कितें करता, ह्या संवसारांत आमी धांवता आनी नंबर 1 जावंक पळयता. एक दीस साऊलाक कशें बळें गोड्यात हांव सकला गेलो देवान, तशें हांव एक दीस सकला पडोवंक पुरो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां मोन आसूं दी वा ना जावं दी, हांव ह्या संवसारांत धांवता आसतना एक दीस हांव सकला पडटलो. आनी उदास आमी दवरया, जर तर हांव आनी तूं एक दीस पडटम जाल्यार तें म्हज्या बऱ्याक. कितें तें बरें म्हज्या आत्म्याच्या बऱ्याक. कितें तें आत्म्याक म्हजें बरें. हांवें मरां जाय, हांवें जियेत जाय, हांवें वांसर जाय. वय हांवें वांसर जाय. तुमी सवाल विचारूंक पुरो, हांव तर वांसिना गी, हांव तर जिवना गी. सवाल ते न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. संवसारा प्रमाणे तर तो मनीस सोडलो, तो जियेता, तो मस्त कारबारां करता, पूण देवाचे दृश्टीन पळयत आसतना म्हजें आनी तुजें स्थानमान खंय आसा. हांव जें कितें करता, म्हजीं कामां, म्हजीं कारबारां, म्हजें नांव, म्हजें बिरुद, म्हजो हुद्दो, म्हजे पयशे देवाक मान वता की. ह्या म्हज्या सगळ्या ग्रेसगेंत जर तर म्हज्या जिवितांत म्हज्या सम्याक, म्हज्या देवाक, म्हजे खातीर जीव दिल्या सम्या जेजू क्रिस्ताक कितेंच स्थानमान ना तर म्हजें जिवीत हांवें जिवन कितें प्रयोजन म्हज्या मोगाचें ना. देवाचें उतर सांगता आमी हर एकल्यांनी आमचे लॅक दिवंक आसा सम्याक. ह्यो संवसार तात्कालीक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. ह्या संवसारांत कोणी लायफ लाँग जियेना वा मरण आसतना कोणी जियेना. एक मनशाचें आवक कितलें, एक मनशाचें आवक किर्तन 90 अध्याय 10 वाक्य Psalms 90 वर्स 10 आमी वाचता तर एक मनशाचें आवक 70 वर्सां, सड्ड म्हळ्यार 80 years. आनी जाणारी सांगतात देवाची उतराची गड आसा. ह्या संवसारांत मनीस जियेत आसतना सड्ड म्हळ्यार ताजें आवक 120 वर्सां काय 120 years. कोणीय मनीस 120 वर्सां चड जिवंक शकना. हांवें पळयलां एक खंयचें पेपर आयिल्लें ताका 135 years म्हूण. तें बिलकूल साद ना. कित्याक खंय देवान गड घाल्या ती गड उतरूंक कोणाक साद ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तर आमी कितें करीत जाय. वय म्हज्या मोगाचें नांव. तुमी चिंतूंक पुरो हें बरें हांव कित्याक उलयतां आज उलोवचो उद्देश एकच. म्हज्या जिवितांत परिवर्तन जालां. म्हज्या जिवितांत कश्ट आसले, म्हज्या जिवितांत वादळ उठले, म्हज्या जिवितांत बरोवसो नासतना हांव जियेल्लो. पूण तो वळू म्हज्या मतीक 2 उतरां, देवाची उतरां. वय पयलें म्हाका कोणी ती उतरां दिल्लीं.
म्हज्या कश्टांच्या वेळार मागण्यांक गेल्ल्या वेळार एका ब्रदरान म्हाका सांगलें, ब्रदर तुमी भिये नाकात, देवाच्या उत्सान बरोवन गेला, लूक चॅप्टर 1:37, देवाका साथ दिवचे कितेंच ना, तुमी तितले डेस्परेट जावची गरज ना, एक दीस बदलावण जातलें आनी खंडीत जावन तुमच्या जिवितांत बरेपण जातलें. एक दीस येतलो, देव तुमकां आशिर्वाद दितलो, बरेपण जातलें म्हूण सांगलें. आज ह्या उत्साच्या वेळार तिणें दवरली, पूण म्हज्या जिवितांत सबालपटी बेजारें नासतना तवळो अनेक उतार म्हाका फोव जाल्ले. ते उतार जावन आसा सांत पावलान कोरिंथांक बरयल्लें पयलें पत्र 10 अध्याय 13वें वाक्य. This is the wonderful word. This word has changed my life. आतां उतार खंयचे तुमी जाणात? त्या उत्सान कितें बरयलां म्हणल्यार, तुज्या जिवितांत तुका कश्ट येता आसतना तुका सोंसूंक कितले साद आसा, तितले मातच तुज्या जिवितांत कश्ट येतले शिवाय ताज्या परस चड कश्ट तुज्या जिवितांत येवचे नात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हे उतार आज तुमकां हांव सांगून आसा. तुमी चिंतलो जावन पुरो, म्हजे कश्ट कोणी समजनात, म्हजे दूख कोणाक कळीत ना, म्हाका इल्ले कश्ट कोणाक गोत्तू ना. आनी सबार लोक कितें सांगता तुमी जाणात? सबार लोक सांगता म्हजे कश्ट देवाक समेत गोत्तू नात. तशेंच आमचें साद आसा गी, देवाक गोत्तू नातले कितें म्हळ्यार आसा गी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देवाचें उतार सांगता, आमच्या काळजाची बोगणां, आमच्या मोतीची चिंतना समेत स्वामी जेजू क्रिस्त जाणा. तर आमी आज कुश्टोवचें वा तुमी कुश्टोवचें, स्वामी बरोसो जाणा. आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, विश्वास दवरा देवाच्या उतराचेर, विश्वास दवरा ह्या देवाच्या उतराचेर. प्रत्येक तरान 1 कोरिंथ अध्याय 10 वाक्य 13 ही उतरां तुमच्या काळजांत आज रमोवनीत. तुमी कश्टांनी देदस्पळ जावन आसतना ही उतरां तुमच्या काळजाक बुजवण दितली. ही उतरां मुखांत तुमच्या ते नवो भरवंसो येतलो, तुमकां जियोंक एक नवो भरवंसो मेळटलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. वय खंडीत जावन आज आमी उतार दिवचें, हांवें आनी तुवें, आमी सगळ्यांनी स्वामी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरी जाय म्हणून. 1 कोरिंथ 15 अध्याय 14 वाक्य, 1 Corinthians chapter 15 verse 14 बरयलां, जर तर स्वामी जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो देवान जिवंत उठोवना तर आनी हे सत आमी पातचे ना तर आमचो भावार्थ व्यर्थ खंय. आज हांव तुमकां सांगूंक अपेक्षिता, आज आमी स्वामीच्या पुनर्जिवनपणांत आज आमी विश्वास दवरला. आज तुमच्या जिवितांत तुमकां बरेपण जायचे तर ह्या स्वामीच्या पुनर्जिवनपणांत तुमी विश्वास दवरा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ज्या घडये स्वामीच्या पुनर्जिवनपणांत तुमी विश्वास दवरतात तो वेळ तुमचें जिवीत नव्यान रुपीत जातलें. वय आज विश्वास दवरया, देवाचे उतार पातयेवया, देवाचे उतार स्विकार करया. देवाच्या उतरान कितें बरयलां आनी देवाचे उतार म्हाका आनी तुका कितें सांगता तें आज आमी समजूचें मात्र न्ही, तें उतार समजून परतून वचून तें आमच्या जिवितांत आमी आटापचें भोव गरजेचें जावन आसा. It is not only that we have to hear the word of God, we have to receive the word of God, we have to meditate this word of God. At the same time, we have to implement everything what is written in the word of God. वय तो वळू म्हजें तुजें जिवीत बदलावण जातलें, म्हजें तुज्या जिवितांत नवेसांव येतलें, म्हजें तुज्या जिवितांत अद्भुतां जातलें. भियेनाकात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सैतानाक म्हजें तुजे वयर अधिकार ना. सबार लोक तुमी भियेतात, काळोखाक भियेतात, सैतानाचें नांव काडल्यार भियेतात, आनी कोणें कितें केलां म्हणून भियेतात. पूण तुमी जाणात गे, देवाचें उतार तुमच्या काळजांत आसतना केन्ना सैतान येना, केन्ना काळोख तुमकां रेवड घालूंक शकना, आनी केन्ना कोणी कितें वायट तुमकां करूंक शकना. कित्याक देवाचें उतार तुमचे जिबेर आसा तर तुमचें उतार, देवाचें उतार आमी पातयेता तर हे देवाचें उतार काणये न्हू सैतानाक आनी कितेंय तें वायट आसा ताका आमकां फर्मोवंक साद जातलें. आनी उदास जरा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कितें आमी उलयता, कितें आमी सांगता, कितें आमी मागता, कितें आमी फर्मयता, कुडले रिजल्ट जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार केवल आमी सांगचें न्ही,
म्हज्या जिवितांत हांवें पळयल्यात, म्हज्या जिवितांत मस्त अद्भुतां पळयल्यांत. आज तुमी म्हाका ब्रदर म्हूण सांगतात तर ब्रदर बेश्टेच जावना. ब्रदरान मस्त कश्ट काडल्यात. ब्रदरान देवाचें उतर मस्त समजून काडून गेला मात्र न्ही. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी वापरूंक प्रयत्न केला. पळया संवसारांत कांयच गरजेक पडनातल्या मनशां थंय देवान अद्भुतां करून आज कितलो लोक देवाचें काम करनासता. न्ही गी तो देव असो पवित्र आत्मो, आनी पवित्र आत्मो आमचे थंय येता, सकाळां थंय येता. आज तुमी अस्कर जावंक पुरो. देवाचें उतर स्विकार करता आसतना देवाच्या उतराची सकत तुमी तुमच्या वयर येतली. देव असो पवित्र आत्मो तुमकां वेडो घालतलो. वय देवाच्या आत्म्यान म्हाका आनी तुका घटाय, देवाच्या आत्म्यान म्हाका आनी तुका जैत, देवाच्या आत्म्यान म्हाका आनी तुका अभिवृद्धी, देवाच्या उतरान म्हाका आनी तुका यशस्वी जैत हर एका सत्तेचेर. आमी लोकांक पळोवचें न्ही, आमी म्हज्या शेजाराक पळोवन आमी जिवचें न्ही, वा दुसऱ्यांचें जिवीत म्हजें जिवीत न्ही. कित्याक हांव तांचो न्ही, हांव कोणाचो, हांव देवाचो. देवान म्हाका एक व्हड अवकाश दिल्लो. जेजू क्रिस्ता मुखांत ताजो भुरगो ताजें भुरगें जावंक. आज हांवें पातयेया हांव एक देवाचो भुरगो. तुमी खऱ्या काळजान सांगा, आज पातयेया वय हांव एक देवाचो भुरगो, हांव आज एक देवाचें भुरगें. वय सुम्या तुवें म्हजो मोग केले, कितल्या वर्त्या रितीन म्हजें तें तूं काम करनासताय न्ही. ह्या पासून सुम्या तुका हांव अर्घां दितां. खऱ्या काळजान सांगया, विश्वासान सांगया, पातयेन सांगया आनी सांगया सुम्या तूं म्हाका जाय, तुजी सकत म्हाका जाय. साम पावला बरें म्हाकाय तुका साक्ष दिवंक जाय. वय सुम्या येदोळ हांव जियेल्लो म्हजें जिवीत म्हाका बक्षी, म्हाका सांपावला बरें आनी जिवचें जाल्यार सुम्या तुज्या खातीर मात्र हे मागणें तुमकां करूंक साद आसा गे. तुमकां जर तर बरेंपण जाय, संपूर्ण सुटका जाय, डेलिव्हरन्स जाय, आशिर्वाद जाय, संतोश जाय, तो वळू खंडीत बरेंपण जाता. तर एक कितें आमी आमचे दोळे धांपया, मागणें करया. आमी खंय आसूंक पुरो, जो कोणें उतार येदोळ तुमी आयकला, दोळे आमी धांपया, उरास आमी हाडया. सुम्याक आमच्या काळजा मुखार आमी हाडया. सुमी आत्म्यारुपी म्हज्या तुज्या मुखार आसा. आमचें उणेपण सुम्यांक समर्पण दिवया, आमचे कश्ट आमी सुम्यांक समर्पण दिवया आनी सांगया, मोगळा जेजू हांव एक पातकी, म्हाका नितळ कर सुम्या. तुजेर विश्वास दवरनासतना, तुजेर पातणी दवरनासतना हांव भोव पयस पावल्लो. ह्या घडये तुजे थंय पाटी येता सुम्या. तुज्या अमूल्य रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर. सावलाचें जिवीत तुवें परिवर्तन केलें सुम्या, आनी सावलो तुज्या महिमे खातीर ताणें कश्ट सोंसले. एक खऱ्यापणी तुका साक्ष दिवंक तो जियेलो. म्हाकाय सुम्या तुज्या खातीर जियोंक म्हाका खोशी आसा. म्हाका नव्यान बोवाळू दी, नव्यान धैर्य दी सुम्या. तुवें पवित्र आत्मो म्हजेर धाड सुम्या. हांव पात येता सुम्या. म्हज्या जिवितांत तुवें अद्भुतां केल्ल्या पासून तूं कर्गां दिता आसतना म्हज्या कुटुंबाक हात लाय, म्हज्या कुटुंबाच्या सक्क दिसांनी हात लाय सुम्या. आनी सक्करी म्हज्या मोगाच्या मनशांक आनी जो कोण कश्ट येतात तांकांय तूं आशिर्वाद दी. आनी हांवें तुज्या नांवान बापा तुजे रास पुरगट करूंक म्हाका फोव कर. हे म्हज्या मागण्या तुवें स्विकार केले सुम्या. ह्या पासून हांव तुका अर्गां दितां. तुका जावं दी घडयेन घडी मान आनी होबळाक. म्हज्या मोगाचें नांव दिव्यवाणी लायव्ह प्रोग्रामांत हें उतार तुमी आयकलां आसता. तुमी हें उतार सकाळांक तुमी हेरांकी परगट करा. तांकांय हे सबस्क्रायब करूंक चॅनल तांकां तुमी सांगा. ह्या मुखांत देवाचें रास तुमी वर्त रितीन परगट करा. खंडीत जावन देव तुमकां आशिर्वाद दितलो. गॉड ब्लेस यू. आमेन.